1 महिन्याचो टाइम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन, इन्क्लुडिंग टॅक्सी ऑपरेटर्स, इन्क्लुडिंग टॅक्सी फेलोज. आमी ओनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन. वॉट इज आवर इंटेंशन म्हणजे आमकां कितें जाय, सगळे एपार आयिल्ले, कशें येवपाचे, कशें बसोवपाचे, आमी तांकांय कॉन्फिडन्साक घेतलेच, सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले. सद्या आमचे कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री, पीपल इन टुरिजम ट्रेड, कॉमन मॅन, माझ्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचून म्हाका फीडबॅक दिता, आमी परत डिस्कस करता, डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता. अंडरस्टूड न्ही. हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना, तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें. देर इज टायम टील 20th of June. हे सगळे आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन ते आमी घेतले. इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल. आतां ते आमी नोटिफाय केले आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागोवणी जावपाक लागलेले, विच इज नॉट करेक्ट. ते कितें म्हणटा, गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो, भायले बीन येतले, वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटले, इतलेंच हांव सांगपाक शकता, खात्रेन सांगपाक शकता. तेंकांय बऱ्या पडटले, तेय गोंयकारूच, ते कितें भायले ते उलयता ते पयलींसून तेंचो एक स्टँड आहा. ॲप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना, ॲप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता. म्हाका एकूच सांगा मरे, आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन, लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाचे वस्तू बंद केले. स्विगी आसा, घरा कडेन जेवण पावयता, रेस्टॉरंटां बंद जालीं. अशें हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो, एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन ॲप आनी यू कॅन, इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आय एम रेडी. फाल्यां ते तुवें म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे ॲप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं, हेर कोणा हाडनाका, आमी आपलो ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तेंकां ओपनली, हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. Itleच हांवें सांगला. ते अशें चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. तांकां कन्सल्ट करपाकूच आमी करतले. अजून टायम आहा टील 20th. पळय हांव एक सांगता, म्हाकाय ते लोक येवन मेळ्ळा, कॉमन टॅक्सी मॅन पळय आसा, दे आर ऑल इन फेवर, पूण उलोवपाक भिता. तेंचे मेन कोण मुखेल ते फुडें सरून वाग कशें वागतात तेंकां हे कॉमन मॅन, कॉमन टॅक्सीवाले आहा ते भिता. हांव स्पश्टपणे सांगता. आणि हे हुंय तरी काबार जावपा जाय, बट वी विल टेक देम ऑल्सो इन कॉन्फिडन्स बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर न्ही. They should only tell me how they will adopt the technology. How they will come out there. It cannot see. Can it be the case? म्हाका एकूच सांग. Can it be the case? गोंयान म्हळ्यार ॲपूच नाका. आहा तो सगळे ॲप काडून भायर उडोवया. आदलो सिस्टम चलतलो हे जाता. मीटर घातलेले तुम्ही ॲप. पळय मीटर घायलोले TTAG कोर्टान गेल्ले. कोर्टान आदेश दिल्लो. तेणी आपले कुसेसा विचारपाचे एक टॅक्सी वाल्यान तरी मीटर केन्ना यूज केला जाल्यार. खरें म्हणटा ते TTAGन कोर्टान वचपा जाय आसलें कंटेम्प्ट म्हणून. आमकां ते सांगताले गव्हर्मेंट शूड फायल अफिडेविट इन द कोर्ट. गव्हर्मेंटान वचून सांगपा जाय ते यूज करना. आमी कितें सांगतले. कोर्टान ते गेल्ले, आदेश दिल्लो, कोर्टान दिल्लो. तेणी वचपा जाय की वी एन्श्योर्ड दॅट मिटर्स केम बिकॉज दे शूड बी फेअर्स विच शूड बी रेग्युलेटेड. मिटर कित्याक लागून घायलोलो. दिसतो घालपा जाय म्हूण शोपीस घातलेलो. घातलेलो की फेअर्स रेग्युलेट जावपा जाय, ओवर चार्जिंग जाता म्हणून. ओके, इट हॅज नॉट वर्क. आतां आमी कितें केलां, दोज हू आर ऑन ॲप दे डोंट हॅव टू पुट मिटर. आय ऑलरेडी नोटिफाईड दॅट पॉलिसी. हे सगळ्यांक खबर ना जाल्यार सांगता. पण कितली वर्ष चलतली तुम्ही म्हणता की कितली वर्ष अशाच चलता. तुम्ही म्हणता की कॉन्फिडन्सान घेतले ना. दे विल हॅव टू फॉल इन लाईन. टाइम इज रनिंग आउट. हे सदां काल उरपाना. वन्स फॉर ऑल इट हॅज टू अटेन क्लोजर. दॅट्स आय हॅव नोटिफाईड. And notified means it does not mean it is final. I am amenable to suggestions from them how this problem is to be solved. भूषण एक कमेंट केला की रेंट बाईक आणि रेंट कार ताका लागून ऍक्सिडेंट चड जाता आणि ताका लागून हेचो बिझनेस अफेक्ट जाता. That you please ask him. That you please ask him. हल्ली एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्र्यान घेतलेली, हांवूय आशिल्लो, आणि आमी रेंट कार रेंट बाईक एक स्पष्टपणे स्ट्रॉंग डिसिजन घेयला. नो मोर लायसन्सेस फॉर रेंट बाईक रेंट कार. नंबर 1 ते कितें करताले आमचे थोडे ऑफिसर तेजे शिवाय फ्रँचायझी म्हूण दिताले.
फ्रँचायझी म्हणून दिताले ते सुद्धा आम्ही बंद केला आणि RTN मिटिंग घेतला, STN मिटिंग घेतला, एक सुद्धा रेंट कार रेंट बाईक दिवना. फर्दर जे कोणाचे पार्किंग ना, रेंट बाईक आसून दी रेंट कार आसून दी, आम्ही व्हेरीफाय करता, आम्ही कॅन्सल करपा फाटी रावपा ना. कित्याक ते पार्किंग प्लेस एक कडेन दाखयता, तूं पणजे पयल्या सगळे कडेन म्हणजे नाका थिंगा पार्किंग करता. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एअरपोर्टा कडेन लोकां पणजे भायर सरपा मेळना, तशें थिंगाय लोकां एअरपोर्टा कोणा घरा आहा तांकां भायर सरपा मेळना. दिस इज नॉट वॉट रेंट अ कार इज टू बी. दे हॅव टू हॅव देअर ओन पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग, which they have flouted the rules of giving rent a car, rent a bike. Therefore, action will come. Transport department Definitely, accident is chod jata. That is a separate decision, which also we will be taking very consciously. Kida utsut ek announce केले दुसरे झाले. That's why we are taking a very considered and after evaluating pros and cons, आम्ही डिसिजन घेतले. पण सध्या जे कोणाचे पार्किंग ना बेश्टे दाखयला आणि लोकांच्या घरा फुडल्यान पार्किंग करता आणि जे आमकां रिपोर्ट आमचे ऑफिसरांकडसून येतले आम्ही स्ट्रेट अवे कॅन्सल करता. So he also mentioned that the transport department is responsible for all this mess. Babush Monsara. Transport department is responsible for all this mess. See, I don't want to get into that. If somebody speaks out of turn and somebody speaks what he feels he should speak, I don't want to get into that. I'm very clear on that. काय कितें जाता तू मे जाता ते हांव करपाक सोदना. One should be mature enough. Thank you. Yeah.